जायते पोटी आमकां येवचे सवाल, देव खोट्यांचो कित्याक नाश करिना, देव कित्याक तांची दोरी लांब सोडता, कित्याक म्हळ्यार देव सोंसणीक तो कोणाचो नाश आशेना. मोगाचनो अर्बम डॉमिनी कोंकणी चॅनेलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 16वो आयतार आचरण करता. आयचो संदेश देव मोगान भरलेलो राग करूंक सवकास. ही एक ल्हानशी काणी, वायट आनी बरें एक फावटी न्हंयत न्हांवंक गेली खंय आनी तांचे वस्तूर थडीर दवरून न्हंयत न्हांवनासतना वायट बेगीनच फाटी आयलें आनी बऱ्याची वस्तूर न्हेसून चलतस रावलें आनी बरें फाटी येतना आपणाची मुस्तायकी थंयसर नातरली आनी आजुनूय वायट बऱ्याची मुस्तायकी घालून भोंवतांकय. मोगाचनो आयचो काळ नकली वा डुप्लिकेटाचो काळ म्हणयत. आमी बाजाराक गेल्यार आमकां जायते फावटी असले वस्तूच्या की चडीत नकली वस्तू पळोवंक मेळटात आनी नकली वस्तू असले वस्तू जावन विंगड करूंक सयत जायते फावटी कश्ट मारतात. पळोवंक आमकां बऱ्यो दिसतात तरी ताका बाळवी आसना, वॉरंटी सयत आसना. मोगाचनो हेच्या वांजेलांत जेजू आमचे मुखार नेराची ओपार दवरता आनी ह्या नेराच्या ओपारी मुखांतर बऱ्या आनी वायटा मदलो तफावत व्यक्त करता. हेच्या सगळ्या वांजेलांत सर्गींच्या राजा विशीं 3 ओपारी आमकां आयकूंक मेळटात. सांसवाच्या बियाची ओपार, खमीराची ओपार आनी नेराची ओपार. सांसवाच्या बियाची आनी खमीराची ओपार देवाच्या राजाची सुरवात ल्हान रितीन आरंभ जाता आनी विस्तार जावन वाडटा म्हणल्यार सत कळीत करता. तर नेराची ओपार ह्या संवसारांत आमी जियेतना बरें आनी वायट सांगाता वेता. कित्या खातीर हें घडटा ह्या सवालाक जाप दिवचे प्रयत्न हेच्या वांजेलांत आमी आयकता. जायते फावटी आमकां येवचे सवाल, देव खोट्यांचो कित्याक नाश करिना, देव कित्याक तांची दोरी लांब सोडता, कित्याक म्हळ्यार देव सोंसणीक तो कोणाचेय नाश आशेना. ताणें आमकां रचलो उद्देश आमकां नाश करचे खातीर न्हय, बगार आमी हर एकल्यानी बाचाव जावचे खातीर. देखून हेच्या ओपारींत आमी पळयता गोव वाडोवन येता आसतना नेरी वाडचे पळोवन वावराडी सोरतात. देने लागीं ते म्हणटात आमी नेर बुड्डून काडी जैगी, पूण धनी नेर वाडोवंक सोडता. मोगाचनो नेर वाडले वरवीं कितेंच फायदो ना, तरी नेर बुड्डितना गोव हुमटून वचत म्हणल्यार हुस्क्यान लू नेपर्यान तसोच सोडता. कित्याक देव अवकाश दिता सांगाता वाडोवंक देवाची सोंसणीकाय भोव विशेष. हाच्या पयल्या वाचपांत मोगाचनो जानवाच्या ग्रंथांत सरस्परा देवाची दयाळाय आनी काकोलत वर्णिता. देव सक्तेन व्हरतो तरी मोवाळायेन तो आमची नीत करता, व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयता आनी आमच्या पातकांचे प्राजीत करूंक ताच्या भुरग्यांक आमकां तो अवकाश करून दिता म्हळ्यार सत जानवाच्या ग्रंथाचो बरयणार आमकां कळीत करता. वय मोगाचनो तेंच सांव पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 9व्या वळींत म्हणटा, सोमी आपली बसावणी पाळूंक घळाय करिना, पूण तो तुमचे लागीं दीग सोंसणीकाय घेता. कित्याक तुमचे मदें कोणूच नाश जायनाये, मगार समेस्तांनी आपणा थंय परता जाय म्हूण तो आशेता. वय मोगाचनो ह्या संवसारांत आमी हर एकलो अस्कत, हर एकलो फातकी. देखूनच कीर्तनगार 130 किर्तनांत 3 आनी 4 वळींत
तो म्हणटा आमचे गुन्यांव तो मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा बोक्साने आनी काकुळद मोगाचे न्हू शेतांत वाडच्या नेराक गोव जावंक केदींच साथ दिना देखून तो लुवणे उपरांत उज्यांत लासतात पूण मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका जिणे बदलूंक साथ दी देखून देव आमकां हर एकल्याक अवकाश दिता हर एक दीस आमचे तें असले खोटेपण सांडून बरी जिणे जियोवन सर्गींच्या राजा खातीर फळ दिवचे तसले व्यक्ती जावंक सोम्यान तेंच केले आपल्या परगड जिणेंत प्रद्वारी स्त्रियेक फातरावंक ताजे लागीं जिवेशी मारूंक हाडल्या वेळार जेजून तिका आनी एक अवकाश दिलो म्हणून वस आनी मुखार पाता करिनाका पातकी म्हणून आयल्या सुंकागाराक जेजून नवो अवकाश दिलो खुर्सारूम काडल्या सोराक जेजून म्हळें आजूच तो वैकुंठांत म्हजे संगी आसतलो ह्या सगळ्यांनी पातकी जिवीत सांडून नवी जिणी जियोंक एक निर्धार केलो आनी सोम्यान तांचें जिवीत बरें केलें जेन्ना खोटेपण सांडून बऱ्यापणाक रुपांतर जाता आमी सासवाच्या बिया परी आनी खमीरा परी बदलावन हाडूंक शकता मोगाचे न्हू हर एका दिसा सकाळीं आमी उठतना जर हांव जिवंत आसा तर देवान दाखोवची ती वर्ती दया देवाचो तो वर्तो मोग देवाची ती वर्ती सोंसणीकाय तर हर एका दिसा देवान आमकां दिवचो अवकाश विबाडिनासतना बरें फळ दिवचें बरें जिवीत जिवचें व्यक्ती आमी जावया.